येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आदलो आमदार आग्नेलो फेर्नांडीसा सयत काँग्रेसीची पुराय कळंगूट गट समिती गेली तृणमुलात. कळंगूटे मायकलाची सुनामी, खुबळे निश्ठवंत काँग्रेसमॅन. उगे सांगेच्या खडी खणींक पुलिसांचे अभय, गावात सोसून घेवचे नात बेकायदेशीर खणी, सांगेकारांनी केले बंड. कुलकुलांतल्यान मातशी मेळटली थाकाय, हवामान येतले जाग्यार, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बेकायदो खडीखणीचेर कारवाय करपाक सांगे पुलिसांक अपेस आयला. उग्या सांगेकारांनी आरोप केला. गावात परवानगी बगर खडयेचे क्रशर चलतात. खण चलोवप्यांचेर कारवाय करून बेगोबेग क्रशर बंद करचे थळाव्यांनी मागला. सांगे मतदारसंघाचो उगे हो गांव उगे पंचायती भितर बेकायदेशीर क्वॉरी चलता, म्हणजे खडीचे पाशाण चलता म्हणून अनेकदां तक्रारल्या गांवच्या लोकांचो ओपोज आशिल्लो. अनेक घराक अनेकदां इन्स्पेक्शन जालें आनी तातूंत भितर खूब वेळ येताल्यो, एर जाताल्यो. अनेकदां शेतां आसा, काजू बागायतदारांनी सदांच कंप्लेन करता की हातूंतल्यान आमकां लुकसाण जाता. बागायतदार म्हणटा की तांचे कडेन कांयच डॉक्युमेंट नासतना पोलीस जावं बाकीचे मायन्स डिपार्टमेंटाक सपोर्ट करता की बेकायदेशीर खाडी चलोवपाक. 2019 नंतर तांची ज्यो खाणी आसा तांचे सगळे परवाना तेन्ना रिन्युवल जालें ना. म्हणटकीर तांकां बेकायदेशीरपणान ते चालू आसा. वयल्यान जे पळय बागायतदार वता, बागायतदाराचेर वयल्यान ते हॅरेसमेंट करता अशें तांची तक्रार ताणें पोलीस स्टेशनार तांणी तक्रार केली. तेय पोलीस स्टेशनार एकमेकांच्या तक्रारीचेर सद्या सत्र सांगे पोलीस स्टेशनार चालू आसा. बेकायदेशीर आसतना सरकार कित्याक अशी दोळे जाग करता असो प्रश्न आसा. सांगेवाले पोलीस 5 ज्यो बेकायदेशीर खाणी आसा तांचे खातीर कित्याक तांकां संरक्षण दिता होय एक प्रश्न आसा. लोक जे ग्रामस्थ आसा तांचे कितले वेळाचो प्रश्न आसा आनी तो सुटावो करपाक कोणूच फुडें कित्याक सरना. सरकारी यंत्रणाय बीन कित्याक तांकां सपोर्ट करता हो एक मोठो इश्यू सद्या उगे पंचायतीच्या सांग्या मतदारसंघात जालो. पुलिसान दाखयताय म्हणून पुलीस कितें म्हणटाय, मायन ऑथॉरिटी सगळी परवानगी आसा म्हणटाय ते आमकडे ते कांय ना. ते प्रॉपर्टी आमगेले 52/0 हितून काजू आसाय. काजू गेल्यार पासून ते आमगे लिजा येयल म्हणटाय आनी आमकां थिंग ते येवपा दिना. फकत ते आमचे केस FIR करपाक चयताय आनी मेमू दिताय. मेमू दिल्यार ते पळोवन रावताय आनी तेजेर आमी तांकां हाड म्हणल्यार ते येयना, ते पळोवन रावताय. जाल्यार आमी करपा कितें? खंयच्या सरकारा बोले वचपाचें, कोणा आमी हें करपाचें, खंयचे ऑफिसरां विचारपाचें ते आमकां कांय तेजें हें मेळना. 2018-19 लीज पासून चाल दिन तेंगेले आजून जस्ट आयची डेटीर पासून लीज चाल आसा, बरी चाल आसाय. आमकडे सगळी रिन्यू केला रिन्यू ना तेंगेले. 19 पासून काबार जाल्लो मुकोडे पेपर आसा ऑलरेडी, मुकोडे प्रूफ आसा म्हूण हांव उलयतां. आनी 2019 पासून काबार जावन ते क्वॉरी काडटाय आनी ही ऑथॉरिटी कोण दिली ती आमकां कांयच खबर ना. आनी सगळे हिंगा चोरेन चलता. रातची न्हिदलो कडेन ते ब्लास्टिंग कोत्ताय. पुलीस येयला सांगताय आमी रातचे वचपाचें, हें करपाचें, आमी भिरां दिसता अशें म्हणटाय. कळ्ळें न्हू. आमी तांकां इन्फॉर्म कोत्ताय, ते कितें आपणागे कितें करपाचें तें कोत्ताय. आमचे हें कंप्लेन दिल्या ते आमकां आपयताय. ते येयनाय, तांकां आपोवपाक धाडल्यार पासून ते रावनाय. जाल्यार ते येयनाय जाल्यार आमचे कंप्लेन दीन हेजे आन्सर केस जातलो. फुडले स्टेप कशें आसता तुमी फुडले स्टेप कशें घेतले? आमी क्वॉरी बंद केल्या शिवाय आमी केशेच रावपा नाय. आमी मेल्यार पासून कोता येता म्हूण आमी क्वॉरी बंद कोत्तलेच. आतां हांवें तें कितें केलां, तो वाटेर म्हजे हाडलो. हांव म्हजे काजू चोवपाक गेल्लो. काजू चोवपाक गेलो आसतना तो म्हणटा आपल्याचें हें केलें तें केलें म्हणटा. तूं सांग म्हाका वाटेर सांग येता. तो तेणें म्हगे वाट वाडयली आनी हांवें ताका व्हरून मारलो. 3 पाट ताका हांवें व्हरून मारलो. तो कुशीन सोडली ना. ताका विचारलें बाबा तूं कित्याक कुशीन सोडना, म्हाका वाट हांव वयता. तो म्हणलो तूं ही प्रॉपर्टी मुळाला आपणी घेयल्या, पयसान गेल्या, हे गेटी लायन मुळाला घेयल्या. गेटी लायन घेयली जाल्यार तुको कितें आहा म्हळ्यार हाड. हांव मुको कितें आहा हाडटा. भाडकारान हांव म्हणलें भाडकारांगे मुणकार, सगळे भाडकारांगे मुणकार म्हणलो. हांव मुको कितें आहा तें हाडटा. मुको सगळें आहा म्हूण सांगलें. म्हाका कितें कितें दितात भाडकार तें एग्रीमेंट तो सगळें मुको आसा म्हणल्यार तुमको कितें आहा तें तुमी हाडाय अशें म्हूण सांगलें. हे आमकां बेश्टेच मेळट ते कडेन केस कोत्ताय आनी आमकां बेश्टे त्रास कोत्ताय. तांकां सांग परमिशन तांकां कोणें दिलां हे तांगे सगळें लीज काबार जाला. सगळें तांकां आमी ITI घालून तांगे सगळे माणसां सगळे पेपर काडले. तांकां कवरी तांकां 5 जाणांगे लीज काबार जाला. जाल्यार तूं सांगू लीज काबार जाला आसतना तांकां गव्हर्मेंटान परमिशन दिलां जाल्यार तूं म्हाका सांगात.
हांव ह्या न्यूजाचेर उलयतां हे गोवोरमेंटान तांकां न्यूजाचेर तांकां काडपाक परमिशन दिली जाल्यार सांगाय म्हाका. प्रौढ सावड्डेकर सांगा वयल्यान कोटीचो घोटाळो केल्ल्यान फातोड्डेचो ग्रीन क्लब सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी फोंडेची बापू पर्यावरण सामाजीक सेवा संघटना ह्या कोयर एकठांय करपी एजन्सीक कसलेच पेमेंट करूं नाकात. मडगांव शॅडो कावन्सिलान नगरपालिके कडेन मागला. पालिका पादिशेर जावपाक असले तरेचे घोटाळे जबाबदार आशिल्ल्याचे शॅडो कावन्सिलान सांगले. मडगांव शॅडो कावन्सिलान मडगांव नगरपालिकेच्या कोयर वेवस्थापनाचे गैरव्यवहार उक्ताडार हाडपाचें थारायलां. वेगवेगळ्या वार्डांतल्यान कोयर एकठांय करपी 2 एजन्सींक 7 कोटी 93 लाखां परस चड पटीची बिलां दिल्यात असो आरोप तांचेर आसा. RTIचे मजतीन सगळीं बिलां आनी पुरावे एकठांय केल्या उपरांत शॅडो कावन्सिलान हो घोटाळो भायर काडला. शॅडो कावन्सिल फॉर मारगांव हांच्या मार्फत आमी नोटिसीस इश्यू केल्ले आसा चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या. हांकां आमी नोटीस इश्यू केला की जे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एजन्सीज आहा 2 एजन्सीज आसा. एक ग्रीन ग्लोब सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हण फातोड्डाचो आनी एक बापू एनवायरमेंटल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन फोंडाचे. सो ह्या दोनूय एजन्सीक हाजे फुडें कसलाच पेमेंट करचो न्हू म्हण फॉर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन. एक एजन्सी जो ग्रीन ग्लोब ताका 5 crores 18 lakhs पावल्ले आसा आनी बापू सोशल हे आसा ताका ते एजन्सीक 2.75 crores पावल्ले आसा फॉर अ पिरियड ऑफ 2 years लास्ट. आनी हातून आमी एक फोन गेल्ले आसा. पयलीं सद्या जो ग्रीन ग्लोब हे आसा एजन्सी आसा जाका ऑलरेडी 5 कोटी पाविल्ले आसा तांचो MOU अंडर जे कंडिशन्स आसा ती खंयच फुलफील जावना. स्पायट ऑफ दॅट आमचे ऑफिशियल्स सर्टिफाय करता बिल्स though they are not in order, not as per the services they provide आमकां जाता, they are not as per the MOU that is signed with them. ह्या एजन्सीक पेमेंट कित्याक करचें न्हू ताचेर रजावूय सावयन दिला. तो सांगता 2018 वर्सा फातोड्ड्या ह्याच कॉन्ट्रॅक्टराचो घोटाळो उक्ताडार हाडिल्लो. ताका टर्मिनेट केल्लो पूण मडगांव पालिकेन ताका आतां उखलून मडगांव हाडला. ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिला तोय बीन टेंडर काडिनासतना. आयकात सावयोग. आतां टोटल 90 वर्कर्स दोगूय जाण 90 बापू आनी 90 ग्रीन ग्लोब टोटल 180 वर्कर्स ते सप्लाय करता म्हण आमकां बील दिता. तुमकां याद आसतली 2018 पयलीं हो सेम बापू फातोड्डा वाठारान कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्लो ताणें आनी ताका 45 वर्कर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो 100 वॉर्डांनी वॉर्ड नंबर 2 to 7 आनीक त्या वॉर्डांनी तो सप्लाय करपा आशिल्लो 45 वर्कर्स पूण तो दितालो 28 ते 30 पूण बील दिता आसतना 45 वर्करांक दितालो 6,75,000 पर मंथ. आमी ते आमचे ऑन स्टिंग ऑपरेशन बी करून ताका एक्सपोज केला. आमी कंप्लेन्स फायल केले आनी फायनली जेन्ना हें जालें व्हेरीफाय जालें आनी कळून येयलें की फकत तो 30 वर्कर दिता म्हण त्या टायमार मागीर ताजें हें टर्मिनेट केलें प्लस ताजेर FIR केली आनी FIR करून ते टर्मिनेट केल्लो आनी त्याच एजन्सीक काडले आनी रिवॉर्ड केल्ल्या भाशेन एक इनाम दिल्ल्या भाशेन मडगांव हाडून सोडलो आनी मडगांव 90 वर्करांचो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो ताका टेंटेड आनी तेंय जालें जाल्यार विदाउट एनी कोडल प्रोसिजर. फर्स्ट ऑफ ऑल बापूगेल दवरलो जाल्यार बापूक टेंडर तो फावत न्हू कित्याक कसलोच कोडल प्रोसिजर करूना. कोडल प्रोसिजर करनासतना तुमी कोट्याचें काम म्हणजे म्युन्सिपालिटीचे लोक हातूंत इन्वॉल्व आसता 100% आसा. पळय फर्स्ट ऑफ ऑल हें दिलें टेंडर दिलो तो दिलोच सर्टिफाय करतात बील की हें काम कितले वर्करांचें काम केल्लें आसा म्हण. त्या MOU अंडर कितलीशीं कामां आसा जी ते फुलफिलच करना आनी इन एडिशन एडिशनल वर्कर सँक्शन करून घेता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राजकारणात खास करून गोंयच्या राजकारणात कसले चमत्कार जायत सांगता येना. भाजपाचो हेवीवेट मंत्री मायकल लोबोन कमळांतल्यान भायर सरून काँग्रेसीचो हात धरलो केन्ना आनी ताचे तिडकीन काँग्रेसीचो हात सोडून कळंगूटच्या आग्नेलान 2 फुलां वेंगयली केन्ना कळ्ळेंच ना. कळंगूट मतदारसंघात सध्या राजकीय मळार बरोच गोंधळ चल्ला. खोमसा बदलची तशे एके पार्टींतल्यान उमेदवार दुसऱ्या पक्षात शिटूकसाणेन हुडक्यो मारपाक लागल्यात. कळंगूटच्या काँग्रेसीच्या कॅम्पात मायकल आयिल्ल्यान आग्नेलाची गोची जाल्या. देखून तो मायकलाची दादागिरी सोपोवपाची भाशा करपाक लागला. आयकात ताका. मॅडम नवाबाई मोचडा आमचे MP चेचे गालेगांव एक्स MP किरण कांदोळकर एंटनी जोझफ बेनेडिक्ट
पावना मेळना हांव जाणा खुबश्या जाणांक समजाय आमचे भाशेन काँग्रेस सोडपाक मातशें दूख जालां आसतलें पूण आयज आमी आमचो दुस्मान कोण आमचो दुस्मान BJP आनी आयज पळय काँग्रेसीन गेल्या मनीस किंतु कालांगूट पळय कालांगूट आमकां चॉयस कितें आहा एक आहा काँग्रेसीचो मायकल जो जिखून येयलो परत BJP दुसरो आहा आम आदमी पार्टीचो तोय BJPन सान आम आदमीन येयला तेची आमकां कोणाकूच गॅरंटी ना की तो आम आदमीन रावतलो म्हणून BJP एक कॅन्डिडेट दवरतले आयज आमकां हे स्टेप घेवचे पडले कित्याक तुमी जाणा कालांगुटान आयज प्रॉस्टिट्यूशन की पावला आयज ड्रग्साचे मेजर्सींचर पावल्या आयज सोजालो पावले आमचे गांवचे हॉटेलांत मोडटा भायले येवन तीन पावटी एका वर्सान तीन पावटी मोडटा आनी आमचो MLA कांयच करिना ही असली दादागिरी आमच्या चेडवांक बायलांक भोवंक जायना रस्त्याचेर ते सगळे चिंता ते चल्लीच चेडवां म्हणून हो आसता तुमी 10 वाजता आनी पळयलो आयज आमकां तो कालांगूट हांव कालांगूटचेच वयता कालांगूट राखोवंक जाय कालांगूट कांदोली राखोवंक जाय आमी हे पळय राक्षस आहा तांकां घरा धाडपाची गरज आहा सांगला तशें तुमी बोगोर आमकां येता कोण कॅन्डिडेट हांव तुमचे कडेन मागता कोणूय कॅन्डिडेट आमी तिगांयनी तुमकां उतर दिला कोणूय जावं पळय आमकां दूख लागतली म्हाका तिकेट मेळना दूख लागतली जोजपाक तिकेट मेळना जाल्यार जोजपाक दूख लागतली इंटरनेकूय दूख लागतली पूण आमी तुमकां खात्री दिता कोणाकूय तिकेट मेळो आमी एक वचन घेवया तुमी की आमी ह्या मायकलाक आनी ह्या BJPक घरा धाडपाचें आनी TMC पार्टीन वयच्यान दवरपाचें कांय दिसां आदीं मायकल आनी ताची घरकान्न डिलायलान भाजपाचो राजिनामो दिल्लो आमदारकेचो राजिनामो दिवन मायकल काँग्रेसींत गेल्लो त्या उपरांत खऱ्या अर्थान कळंगूटचें राजकारण खवदळ्ळें गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार येरादारी वेव्हारांत एक्सपर्ट आशिल्लो सुदीप तामणकार अचकीत राजकारणाचेर निसरला भाजपाचे घराणेशायेचेर उलयतना निश्ठवंताच्या अन्यायाचेरय तो उलयलो हेरांक एका फॅमिलीत 2 तिकेटी मेळूं येतात जाल्यार उत्पल पर्रीकाराकच कित्याक ना हो ताजो प्रस्न मनोहर पर्रीकाराच्या पुताक तिकेट न्हयकारपी देवेंद्र फडणवीसाचो ताणें निशेध केलो पळयात सुदीप तामणकारान खूब तेंपान भाजपा सरकाराचेर फार पेटयले नोकर भरती घोटाळो भलायकी खात्यांतलो घोटाळो शिक्षणांतलो घोटाळो अशा साबार घोटाळ्यांचेर तो उलयतालो गोंयांत एका फाटोफाट एक अशे कितलेशेच नवे राजकीय पक्ष आयल्यात लोक घुस्पाल्यात पळयात ह्या नव्या पार्ट्यांक घेवन तामणकारान केल्लो फारपेट सविस्तरपणान भारतीय जनता पार्टीच्या संदर्भात उलोवचें जर जालें जाल्यार आयज तांचो प्रभारी आहा देवेंद्र फडणवीस हो प्रभारी तांकां गोंयांत घातलेलो आसा काल खंय तरी हांवें ताजो स्टेटमेंट पळयलो देवेंद्र फडणवीसाचो उत्पल पर्रीकाराचेर उलयतना मनोहर पर्रीकर हो मुख्यमंत्री आसतना आमची कामां करूंक ना म्हणून आमी तेचेर वेगवेगळ्यो केसी घातल्यो कितें केलें आमी तेचे कडेन लढाई मारली आनी टिकाय केली तेचेर पुणून पर्सनली मनोहर पर्रीकर आमकां केन्ना वायट नासलो एक एक्टिविस्ट म्हणून आमी मनोहर पर्रीकरा कडल्यान खूब गोश्टी शिकले आनी आयज काल जो देवेंद्र फडणवीसान जो स्टेटमेंट केला उत्पल पर्रीकराचेर हेचे आमी खंय तरी ह्या निशेध करता ह्या स्टेटमेंटाचो आनी देवेंद्र फडणवीसाक एक आमी प्रश्न करता हांगासर की जेन्ना फ्रांसीस डिसोजा म्हापशेचो जेन्ना गेलो ह्या संवसाराक सोडून तेन्ना जेसुवाचो कसलो निकशलान ताका तिकेट तुमी दिली आयज विश्वजीत राणेंक तुमी पर्या तिकेट दिता तेचे बायलेक तेचो खंयचो निकश तुमी लायलो माथांनी गेल्या उपरांत अलिना साल्टानाक तुमी उमेदवार घोशणा केली तेन्ना तेजें कार्य कसलें अलिना साल्टानाक जेन्ना तुमी हे पळय तेंचो घरांतली तिकेट पळया हे घराणी शाहीची फुडें चलयतना पळय जी तिकेट दिल्या ती आयज खंय तरी उत्पल पर्रीकाराक आमकां दिसता की पूर्ण अधिकार मागपाची आयज गोंयांत जो भ्रश्टाचाराची कीड लागलेली आसा त्या किडीक लागून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी पळयता आयज हांगासर की घोटाळे घडटा हांगासर नोकऱ्यो ज्यो दिता जॉब जे दिता तितून ट्रान्सपरन्सी खंय तरी येयना मागीर डेवलॉपमेंट जो जाता तितून स्कॅमां जाता मागीर
ऑफिसर जे आहा गव्हर्मेंट तेंच्यो ट्रान्सफरी जाल्यो जाल्यार तितून घोटाळे आसता. आयज पार्टी गोंयांत येयल्ल्यो आसा, त्यो सगळ्यो पार्टी जर पळयल्यो आमी जाल्यार खंयसरूच आमकां दिश्टी पडना की बाबा भ्रश्टाचार हो एक प्रामुख्यान मुद्दो घेवन भ्रश्टाचार मुक्त सरकार अशें गोंयांत आमी हाडटले अशी घोशणा केल्ली खंयच्याच पार्टींतल्यान आयज आमकां दिसना. हें आमचें खरें दुर्दैव आसा. भारतीय जनता पार्टी आयज सरकारान आहा गोंय राज्यांत. सगळ्यान पयलीं म्हणटा ते भ्रश्ट म्हणटा पळय ती ही भारतीय जनता पार्टी आहा. आयज आमी वाहतूकदार जे आमकां मिटराचेर कमिशन ह्या लोकांनी घाल्लें. ज्या कोविडांतल्या काळांतल्यान 2 वर्सां टॅक्सी बंद आसलेल्यो, त्या बंद आसलेल्या लोकांक वरसून मोड्या वयरच्या टाळू वयले लोणी खाता पळय म्हणटा पळय त्या प्रमाणे ह्या मोहीन कुदिनून आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते आहा, मुख्यमंत्री आहा प्रमोद सावंत, हेंच्यांनी मिटराचेर कमिशन मोठ्या प्रमाणान घाल्लें. गोवा मायल हाडटना निलेश काब्राल आनी हेंच्यांनी कमिशन घाल्लें. दुसरो पक्ष खंय आम आदमी पार्टी देंवल्या. हो पक्ष जो आहा हो मुळान अण्णा हजारेच्या आंदोलनांतल्यान भ्रश्टाचाराच्या विरोधान लडपाक जो पक्ष स्थापन जाल्लो तो पक्ष आयज आमी पळयता की कोणाक तेंच्यांनी प्रवेश दिल्या आनी कसले लोक घेवन आयज निवडणूक लडयता. म्हणजे खंय तरी एक म्हत्वाकांक्षा की भ्रश्टाचार हेजे सगळे सायडीक पडोन लोक मेल्यार जाता, काबार जाता. पुणून कितें आहा, आमकां सत्ता जायी. तृणमूल काँग्रेस गोंयांत येयली, आमकां खंय तरी बरें दिसलेलें की 40 उमेदवार नवे घालून गोंयांत निवडणूक लडोवन एक करप्शन फ्री सरकार दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. पूण हेंच्यांनी वचोन खंय तरी धवळीकाराक यंग मारली, धवळीकाराक गट धरलो आनी जो भ्रश्ट सगळ्यान भ्रश्ट मनीस पळय आहा गोंयांत म्हणटा पळय तो सुदीन धवळीकार आनी दिपक धवळीकार. लेना बँक देना बँक दोगूय. दिपक धवळीकाराची देना बँक, सुदीन धवळीकाराची देना बँक. म्हणजे हे दोगूय पळय आहा पळय हे दोगांयकूय खंय तरी यंग मारली. आनी ह्या ममता दिदीचो आनी 2 धवळीकारांचो नागीण डान्स चल्ला पळय तो कितें कोणाक वयर काडपाक आनी कितें करपाक पळय कांयच कळना. युवकांक खंयचे लोकांक कार्डां करून खंय तरी आकर्शीत केले वयता. पूण भ्रश्टाचाराचेर कोणूच उलयल्लें हांगासर दिसना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचे मुखेल वेंचणूक आयोगान नॉन क्लासिफिकेशन, नॉन रँकिंग पॅरा टेबल टेनिस सर्त घडोवन हाडली. वेंचणूक लागीं पावल्या, सगळ्या घटकांक मतदानाचो अधिकार आसा. अपंगुळां मदीं मतदाना विशीं नैतीक जागृताय जावची. वेंचणुकांत आपखोशयेन आनी उमेदीन वांटेकार जावचे हो सर्ती फाटलो हेत. उब्यांनी आनी व्हीलचॅराच्या कॅटेगरींतली नॉन क्लासिफिकेशन, नॉन रॉकिंग पॅरा टेबल टेनिस सर्त कांपालाच्या इंडोर स्टेडियमांत जाली. गोंयची विधानसभा वेंचणूक 14 फेब्रुवारीक जावपाची आसा. मतां 10 मार्चाक मेजतले. Today the office of the Chief Electoral Officer Goa is organizing this para table tennis tournament to create awareness among the voters with disabilities, and this is an excellent opportunity for our persons with disabilities to showcase their talent in para table tennis. आमी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जे आसात तांचे खातीर वेरियस एक्टिविटीज आनी अवेरनेस प्रोग्राम आयोजीत केल्यात. गेल्या वेळा आमी क्रिकेट टुर्नामेंट तांचे खातीर आयोजीत केल्लो आनी ह्या फावटी तांचे खातीर टेबल टेनिस टुर्नामेंट आमी आयोजीत केला. सो तांचे मदीं एक अवेरनेस जावचें आनी तांकां एक मुख्य प्रवाहाक सामील करून घेवचें ह्या खातीर हो आमी टुर्नामेंट आयोजीत केला. आनी आतां आमकां जो रिस्पॉन्स जो मेळ्ळा तो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. 17 पार्टिसिपंट हातूंत भितर आयोजीत केला सांगताले आसा आनी म्हाका दिसता रिस्पॉन्स पळोवन तांचे मदीं एक जागृताय जावपाची. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. 2 दिसां आदीं गोंयांत बरीच थंडसाण पातळिल्ली, पूण आतां हवामान मातशें उश्ण जाला. उणे तापमानात सुमार 2 डिग्री सेल्सियसान 19.4 डिग्री सेल्सियसा मेरेन वाडिल्ले. उण्या तापमानातय वाड जातली आनी फुडले उणेच 3-4 दीस तरी ते तशेंच उरतले. त्या उपरांत मात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान वाड जावं येता. आयज चडावात आनी उणे तापमानात 30 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियस लागसार उरपाची शक्यताय आसा. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी दाट धुकें पडिल्ले. 16 तारीख मेरेन ते तशेंच दिश्टी पडटलें. फुडले 2 दीस मळबांत कांय प्रमाणांत कुपां दिश्टी पडटली. हवामान खात्यान नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली अशी शिटकावणी दिवंक ना. उण्या तापमानान फुडले 3 ते 4 दीस वाड आसा. चडांत चड 30
उण्यांत उणें 20 डिग्री सेल्सियस तापमान. फुडले 2 दीस दाट दंव. फुडले 2 दीस मळबांत कांय कडेन कुपां. हवामानाची नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. वाडट्या कोविडाच्या काळात घेवत जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.